19 डिसेंबर 1961 दिसा भारतीय सेनेन आणि मुक्ती झुजाऱ्यांनी मिळून 451 वर्सांचे पोर्तुगीज राजवटींतल्यान गोवा, दमण आणि दीव मुक्त केल्ले। तो हो दीस गोंयांत आयज मुक्ती दीस मनयलो। पळोवया उत्तर गोंयांतले कांय खीण। आज हांव समेस्त गोंयाक 62nd मुक्ती दिना निमित्त हुनहुनीत परबी दिता। Today, on the 62nd anniversary of the Goa Liberation Day, we wish all Goans a happy Liberation Day. That the liberation of Goa that was achieved by our freedom fighters. गोवा लिबरेशन डेयाच्या निमित्ताक सगळ्या समेस्त गोंयकारांक हुनहुनीत परबी। आयच्या दिसा लेट्स प्लेज टू कीप द सोशल हार्मनी, गोंयचे एक फॅब्रिक जे एक ब्रदरहुडाचे आशिल्लें आनी इतली शेकड्यांनी वर्सां म्हाका दिसता गोंयान एक हार्मनी आशिल्ली। म्हाका दिसता वी ऑल नीड टू प्लेज अँड प्रोटेक्ट अवर गोवा। पळयना ही खूप दुःखाची गोष्ट आसा। हांव जाहीर हेचो निषेध करता। हांव आतांच हांव आणि प्रेमेंद्र आमच्या डेप्युटी कलेक्टरान मामलेदार सांगला म्हणजे ह्याचो अर्थ तुमकां पेट्रोटिझम कितें आसा। अरे बाबा आमचे हे इतले स्वातंत्र्य गोंय गावले हाच्या खातीर कितके लोकांनी कष्ट घेतले, आमकां हेचो व्हॅल्यू आसा। आज जर आमी हेचो व्हॅल्यू करना जाल्यार ही भुरगीं कितें व्हॅल्यू करतली। ह्या उत्सवान सगळे कर्मचारी आणि आमचे नागरिक जशे सहभागी जावपाक जाय तशें आयज जायना। हेचे कारण प्रत्येकान सोदचें। मातृभुमीक जेन्ना आमी वंदन करता, हे वंदन जर आमी करिनासतना जर फुडें सरले जाल्यार आयज आमच्या जिवनान सफलता आमी हासील करूंक शकना अशें आमी मानपाक जाय। नागालँडला दाखिल्ल्या हितून सगळे कॉन्क्रीट ह्या स्थाना सुद्धा बऱ्यापैकी दुधाचा व्यवसाय आता ह्या व्यवसायाकडे आमच्या तरुण भुरग्यांनी जे ऑलरेडी आयज आमी पळयता शास्त्रीय IIT भुरगो ट्रक फार्मिंग करता, ह्या व्यवसायान वळपाची गरज आहा। सरकार बऱ्यापैकी मान्यता दितात, बऱ्यापैकी सबसिडी दितात, पूण मार्गदर्शनूय बऱ्यापैकी करता जेणे करून आमी बऱ्यापैकी एक्सपोर्टर जावपाची त्या सर्व योजनेचा पेडणेतील नागरिकांना लाभ घ्यावा यासाठी पालिका आपल्याला सर्वतोपरी सहकार्य करेल। पेडणे नगरपालिकेत सध्या बरीच विकास कामे सुरू आहे, अजूनही विकास कामे मार्गी लावली जातील। आयज आम्ही गोंयचो स्वतंत्रतायेचो दीस आमी साजरो करतात, कारण आमी जी 450 वर्सां आमी गुलामगिरी उरले
आज गोंयच्या मुक्तीक 62 वर्सां पुराय जाली आणि त्या निमित्तान समस्त गोंयकारांक गोंयच्या मुक्ती दिनाची उलोवणीत परबी. मुक्ती खातीरच्या बांदिलकेन इतिहासाचे तांणी पान बरयल्लें. तांणी केल्ल्या त्यागाक लागून मेळिल्ले मुक्तीचे आमी वारसदार आसात. त्या धाडसी स्वातंत्र्य सैनिकांक सलाम करया आनी मुक्ती खातीर म्हत्वाचें काम तांणी केल्लें. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार.